नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत प्रिती डिसूजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडामोडी. माजी उपमुखेलमंत्री आनी म्हापशेचे सद्याचे आमदार ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसूजा ब्रेस्तारा पिरायेच्या 64व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. फाटले 2 आठवडे तांची भलायकी बरीच हालिल्ली. तांचेर पोरणे गोंयच्या हेल्थवे हॉस्पिटलांत उपचार चलतालो. त्या भायर फाटलो आठवडोभर ते व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ले. तांच्या मरणान राजकीय क्षेत्रांत ना भरपा सारकी पोकळीक निर्माण जाल्या. तांचे निमणे संस्कार शेनवारा जातले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एक शांत स्वभाव, त्याचबरोबर धर्माच्यो वण्टी सुद्दां उबोवन एक प्रत्येक गोंयकारांचें मन जाणून घेणारो आनी सातत्यान प्रत्येक मनशाक वेळ दिवन तांची कितें दुख्ख आसात ते समजून घेणारो असो एक दूरदृष्टीकोन आशिल्लो नेतो आज आमच्या संवसारांतल्यान आज गेल्लो आसा. अशा वेळाचेर ताच्या आत्म्याक शक्ती लाभची अशी हांव ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख झेलपा खातीर शक्ती दिवची. एक मनीस ज्या वेळाचेर हांव आमदार जावचे पयलू जेन्ना आमचें आंदोलन सुद्दां चलतालें त्या आंदोलनाक तेंको सुद्दां देणारो, म्हऱ्यान येवन बसणारो आनी बारीक समाजाचो अत्यंत पळोवको आशिल्लो आज एक मनीस आनी एकंदरीत विचारवंत असो मनीस आज आमच्या पासून गेल्लो आसा. आयज जे काल आमचे म्हापशेचे आमचे लाडके आमदार गेले आनी खरेंच सामको एक मन मेळोवून स्वभावाचो एक लिडर जे गरिबांक जावं कोणाची जे कितें हें आसा जे आयकून घेवन तेजेर तोडगा काडपी जावं तेजेर सल्लो दिवपी असो एक लिडर आमच्या हांगसून गेलो. खरेंच एक पोकळी जाली. जेन्ना आमी काल आयकलें तेन्ना खरेंच मनाक वायट दिसलें. सगळ्यान पयलीं म्हणजे तेंचेर फॅमिलीचेर हो आघात जाला. तेंची फॅमिली आहा तांकां सगळ्यांक देवान शक्ती दिवची. हो आघात जाला हें दुख्ख सहन करपाक. तशें बाबूश आनी हांव जवळ जवळ 97 पासून आमी एके कडेन तेन्ना आमचो एक ग्रूप आमी हेवटेन आसले. आमचो मॅथ्यू ब्रागांजा, ऑस्कर आनी बाकीचे आमी जाणांनी बाबूश आमचो तेवटेन आसलो म्हूण तेन्ना आमी आमच्या ग्रुपान हाडून ताका चॅरपर्सन केलो. आनी तेन्ना पासून जे आमी बाबूश मन मेळाव आसल्या कारणान जे लोकांच्यो समस्या ज्यो आमी घेवन वयताले त्यो सोडोवपाक ते खूपट करताले. त्या निमतान आमी जवळ जवळ हांव तरी म्हाज्या परीन आतां आयज पासून तेच्या बरोबर आमी आसले. मध्यान BJPन सुद्दां तेणी खूब पक्षाक लागूनय काम केल्ल्या म्हाकाय खबर आहा. तांकां भायर सुद्दां आतां BJPच्या पक्षाच्या वतीन जे निवडणुकीचो प्रचार आसतालो ते हाका मुद्दम मायनॉरिटीचो एक आमचो MLA म्हणून ताका व्हरताले. Ex Deputy Chief Minister and MLA of Mapsa is a very big loss to the state of Goa. He worked as a law minister, town and country planning, health, and has touched a lot of people in different ways. A lot of people of Goa he has touched, he has helped. His contribution of his work will not be forgotten by the people of Mapsa constituency and all over Goa. It's a very big loss. A leader who I always looked at, and he was the first minority leader to join Bharatiya Janata Party 20 years back, around 24 years back, and successfully won 4 elections under BJP. And he showed us the way that even minorities have got place in Bharatiya Janata Party in Goa. He was the first leader, we followed him. I was second who got elected.
as a ZP member under him. He was one of the instrumental person who took me to Bharatiya Janata Party's office and got me enrolled over there. So his contribution to BJP party as well as the state of Goa will not be forgotten. We are all praying that his soul rest in peace, and also his family, his son, his wife, his daughter and his immediate family get a lot of देवान तांकां शक्ती दिवची. तांचो ग्रेट लॉस जाला फॅमिली मेंबर तो पयस करपाक. A closeness to me, and I became a close friend of the family too, right from my youth Congress days. I always used to visit him here in Maksar as well as in Secretariat, whether he was in MGP, whether he was in other parties. But one thing I can tell to the people of Maksar especially, that he stood as a gentleman to everyone, and that has created the minds of the people who has been devoted to him, and that has brought to him to the highest honor of Goa as a gentleman. ज्या भारतीय जनता पार्टीचे तसेच सिनियर लीडर गेली 5 फावटी निवडून आयिल्ले, ते कावन्सिलरपासून उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पावले अशें ते भारतीय जनता पार्टीचे लीडर आशिल्ले, जे ग्रासरूट लेवलाचेर आशिल्लो, बारीक बारीक लोकांचो तांचो टच आशिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन फक्त आपल्या मतदारसंघापुरते सीमीत नसून गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते जावन लोक तांचे कडेन अटॅच्ड आशिल्ले. जरी मायनॉरिटी कम्युनिटींतले जाल्ले जाल्यार सुद्दां केन्नाच दुजाभाव नासतालो, सगळ्यांक आपल्यापणान फुडें व्हरताले. फाटल्या म्हज्या आमदारकीच्या काळात बऱ्योचश्यो गजाली लेजिस्लेचरच्या बाबतींत, एडमिनिस्ट्रेशनच्या बाबतींत तांच्या कडल्यान शिकोवपूय मेळटालें आनी प्रत्येक फावटी गायडूय करताले. अशा पद्दतीन तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक खरें म्हणजे मायनॉरिटीच्या कम्युनिटीच्या मदीं पेनट्रेट करपा खातीर तांचो सपोर्ट खूब मोठो मोलाचो आशिल्लो. आज त्यांच्या जाण्यात जी गोंयची आनी पक्षाची आमी म्हणटा की हानी जाल्यार ती न भरून येण्यासारखी आसा. उलोवपाक जर हांव गेलो तर म्हाजें जें कितें एक सर्कल आसा क्लोज फ्रेंडशीप, भितरलो एक क्लोजेस्ट फ्रेंड असो म्हणूं शकता. आमी एकठांय बरोबर लिगल क्षेत्रांत, सार्वजनीक क्षेत्रांत काम केलें. आनी बाबूसची पर्सनॅलिटी अशी, ताका आमी मोस्ट अफेबल अशें म्हणटात, अशें मोहाळ व्यक्तिमत्व अशें म्हणूं येता की ताका कोण शत्रू आसूं येता हेंच तुमकां केन्ना दिसलें ना, आनी तशेंच तो जगलो आनी वागलो. एक उत्कृश्ट लॉयर म्हणून तो फुडें सरपाचो. म्हाजे बरोबर ताणें काम केलें आनी ताचे गूण आमकां दिसून येता. तेच जर घेवन तो फुडें सरता तर बरो वकील जावपाचो, कदाचित फुडें जज जावपाचो अशें आमी तेन्ना उलयताले. परंतु हांव त्या वेळार म्हगो पक्षान काम करतालो MG पार्टीन, आनी हांव MG पार्टीन आसा पूण तोय MG पार्टीन म्हाजे बरोबर भितर सरलो आनी MG पक्षाच्या यूथ विंगचो जनरल सेक्रेटरी जालो. थंयच्यान ताची एक राजकीय कारकीर्द सुरू जाली आनी ताका एक वेगळें वळण ताच्या आयुश्याक मेळ्ळें. मागीर म्युनिसिपॅलिटी, मागीर आमदारकी, मागीर मंत्रीपद, डेप्युटी चीफ मिनिस्टरशीप हें ताका मेळत गेलें. आनी तो सदांच म्हणटालो भाई तूं डेप्युटी CM जालो, हांव डेप्युटी CM जालो, तूं लॉ मिनिस्टर जालो, हांव लॉ मिनिस्टर जालो. अशी एक प्रकारची आमची आत्मीयता दोगां मदीं आसा. मंत्री जालो म्हणून ते तकलेक गेलें ना केन्ना. मनीस म्हणून तुजे 2 पांय जमनीरूच उरले. आनी हांगा जावं खंय जावं ताका कोणूय मेळपाक येवं कसलेंच थंय फॉर्मेलिटी ना, कांय ना. बाबूशाक मेळपाचें, बाबूशान तुजें काम करचें. नाय जालें काम जाल्यार लोक कोणी बाबूशाक दोश दिना आनी म्हणूनच बाबूश परतो म्हापशेकारांक येता. परंतु म्हापशेकार आनी गोंयकार एका बऱ्या मनशाक आज मुकले आमी, आमच्यांतल्यान तो ना जाल्लो आसा. ताका जरी तो अमूक एका पक्षान रावलो, ताका पक्ष असो केन्ना लागलो ना. ताणें मनीसपण सांबाळ्ळें. राजकारणान काँग्रेस पक्ष म्हण किंवा BJP पक्ष म्हणून जरी गेलो तरी ती कितें तत्वज्ञानां पळय पक्षांची आसात ती ताका
बांदून दवरूंक शकली ना तो सगळ्यांचोच जालो आनी म्हणूनच आज सगळे दुख्ख व्यक्त आमी करतात की आमचो ते एक भांगरा सारको भुरगो ना जालो आनी व्यक्तिगत रित्या म्हाका खूब दूख जाता एक क्लोज फ्रेंड लॉस्ट अ क्लोज फ्रेंड. आदले मंत्री फ्रांसीस डिसोजा त्यांच्या निधनाक आमकां खूब दुख्ख जाला. एक गोंयांत सातत्यान आपलें नांव राजकारणांत वयर दवरून बरें करून काम करताले ह्या गोंयच्या खातीर म्हापशा खातीर. आकस्मीक तेंचें निधन जाल्ले बद्दल त्यांच्या दुख्खात आमी सहभागी जातात. फॅमिलीच्या तांकां त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं आनीक एक बरो लिडर. 1985 ते राजकारणांत आसा. पयलीं म्हापशेचे कावन्सिलर म्हणून आयले आनी कावन्सिलर म्हणून आमचोय सपोर्ट तांकां त्या पक्षाचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. त्याच्या नंतर त्यांनी भाजपा जॉईन केलो पूण एकनिश्ठेन थंय रावले आनी कार्य केलें आनी एक गोंयांत नावलौकीक मेळिल्लो लिडर आज आमचे पासून हरपला. He is a good friend of mine, a person who could really trust in all time of difficulties. With his smile, soft words spoken and words of wisdom, he could guide you and comfort you. He is a man and a politician with a difference. We lost a good leader and we'll all miss him.